मांद्रेचो सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत आणि बिरेस्तारा सावन सावंतवाडो मांद्रेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या मुखार आमरण उपोषणाक सुरवात केली। मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या उक्तावणाक निमंत्रण पत्रिकेचेर आनी थंय बसयल्ल्या फलकाचेर सरपंचाचें नांव नाशिल्ल्यान सरपंचान बेमुदत उपोषणाक सुरवात केली। उक्तावण सुवाळ्याक लायिल्लो फलक सारको करचो अशी मागणी ह्या वेळार सरपंचान केल्या। ज्या वेळाचेर हांवें फर्स्ट टायम सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान निमंत्रण पत्रिका पळयली, इमिजिएटली हांवें मुख्यमंत्र्याक व्हॉट्सॲप केला आणि वेर इज द नेम ऑफ सरपंच म्हणून मेसेज घातला। त्याच्यानंतर तेचे स्वीय सचिव तांकांय बी हांवें विचारले फोन करून की हे कितें काय म्हणून। तांच्यांनी म्हाका सांगलें हांव दोतोरा कडेन उलयतां म्हणून। तरी सुद्दां तेच्या उपरांत हांव 12 वरां रावलो आणि त्याच्या नंतर हांवें म्हजी पयली प्रतिक्रिया दिली। प्रतिक्रिया दिवनय फुडें आनीकय 24 तास आसलेले दुरुस्त करपाक, पण हांच्यांनी कसल्याच प्रकारची दखल घेतलेली ना। अक्षरशः म्हणटात तशी पंचायतीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जे लोकप्रतिनिधी असतात तांकां फाट्यार मारपाचो प्रकार आसा। आणि त्याच्या नंतर हांवें पळयलें जाल्यार त्याच दिसा सेम डे शिवोले हांगासर PWD खात्या अंतर्गत इनॉग्रेशन जाल्लें। थंय शिश्टाचार वेगळो आणि मांद्रे मतदार शिश्टाचार वेगळो। आणि खंय तरी एका सर्वस्वी जबाबदार जर कोण आसात जाल्यार आत्तां हांवें MLAचें रिएक्शन आयकलें की त्यांनी म्हटलें एवरीबडी गॉट अ रायट टू इन डेमोक्रेसी टू फायट फॉर जस्टीस म्हणटात, इनजस्टीस म्हणटा तो। जर डिलायला लोबो जी सिओली मतदारसंघाची MLA आसा ती जर व्यवस्थितपणान जर काम करू शकता आणि मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार अशा प्रकारचे हे सगळे स्टेटमेंट अन्याय जावन सुद्धा जर स्टेटमेंट करता जाल्यार ही अक्षरशः म्हणजे नाइलाजास्तो गोष्ट आसा। आणि आता तर म्हाका अक्षरशः क्लियर जाला की ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान की हेका सर्वस्वी जबाबदार म्हणटात तो आमदार आसा। फक्त हांव गोंय सरकाराच्या मुख्यमंत्र्याक डॉ प्रमोद सावंताक सांगू इच्छिता की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सानिध्यात हांगासर हांव उपोषणाक बसला। उपोषणाची जर दखल घेवन जे हांवें जे सांगलां की ज्या नाम फलकाचेर जे नाव घातलेले ते रेक्टिफिकेशन जर तेचेर जर तो करूं जर शकना कळ्ळें जाल्यार हेच्या सारको दुर्दैवी क्षण आनी दुर्दैवी नेतृत्व गोंयच्या इतिहासान पयली फावट आमी पळयता अशो एक संदेश संपूर्ण भारत देशभर वयतलो।